Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. सुरवातेक आमी मागणें करुया. अर्गा तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. आनी ही सगलीं आमची भाव भयणां हिंगासोर तुवें तांकां नांव घेवन तांकां तुवें हिंगोर हाजीर केलें बापा. तुजें उतर आयकोंक, तुजें उतराक कान दिवंक, तुजें उतर चित दिवन आयकोपाक, हें उतर तुज्या नदरे मुखार आमचे नदरे मुखार दवरपाक आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर, सगल्या बेसांवां खातीर, जें कितें आमी आमच्या जिवितांत आमकां आजून पासून आमकां चोर येता चोरूंक आमची बेसांवां, पूण ती सगलीं बेसांवां आमच्या आत्म्यान आसा. आनी जोरी तर आमी ह्या उतराचेर थीर रावलीं जाल्यार ताका कितेंच करूंक जायना. जोरी तर तो उतरूच चोरूंक येता जाल्यार तो मारूंक आनी इबाड करूंक शकता. पूण जोरी तर आमी आमच्या कुडीन कितें भोगता, वो आमच्या कुडीन कसली दूख आसा, वो कसली परिस्थिती आसा, आमी तर ह्या उतराचेर थीर रावता, ह्या उतराचेर आमी उबी रावता विस्वासान, जाल्यार हें उतरूच सदांच चोयतीवंत. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा सगल्या देण्या खातीर, सगल्या बरेपणा खातीर. येद्या वक्तार बापा तूं हे शिकोवणेचो कंट्रोल घेताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. जें कितें तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय तें जावं दी तुजें उतर दोनया. तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा जिवें, तुजें उतर जावन आसा सोडसोडीत, तुजें उतर दोनी वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जंय खंय दोतोराची सुई वो दोतोराचें इन्स्ट्रुमेंट रिगोना थंय वचोन हें उतर काम करता. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. हे शिकोवणेचो तूं कंट्रोल घेताय. ही शिकोवन तुवें भोव सोंपी केल्याय आनी तुवें उदाहरणान आमकां ही शिकोवन शिकयल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. Every word that comes out of my mouth is your word, Lord. Seal it with your most holy precious blood. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कशीं आहा सगलीं? आशिर्वादीक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर फर्स्ट टायम तुका विचारलें तेन्ना तुवें कितें म्हटलेलें? बरी हा. आयज कितें म्हटलें? आशिर्वादीक. जेजूच्या नांवान तुज्या जिवितान आशिर्वादूच आसतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक हें जितलें उतर आमी उलयता तेंच उतर आमच्या जिवितान घडटा. आतां आमकां तो देवाच्या उतरा प्रमाणें आमच्या जिवितान सगळें जालेलें जाय जाल्यार कितें गरजेचें? हें उतर उलोवप. हें उतर आयकपूय गरजेचें. हें उतर स्वतूय मानपाक गरजेचें. सगळें गरजेचें. पूण उतर आमकां कितें सांगता तें तर आमी कोत्ता जाल्यार आमी आशिर्वादानूच बोल्लेलीं आसतलीं. आनी तोच आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक दितलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. लास्ट क्लासीन म्हणटालीं न्हू आमी वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग. आतां आमी आशिर्वादीक आहा. आमी दुसऱ्यांच्याय जिवितान एक आशिर्वाद जावंक जाय. कशे भाशेन आमी जावं येता आशिर्वाद? सिंपल. कोण सांगूंक शकता कशे भाशेन आमी आशिर्वादीक दुसऱ्यांच्या जिवितान? प्रेज गॉड. जें कितें तुवें तुज्या जिवितान अणभवलाय, जें कितें तुवें उतरां उदेशी तुज्या जिवितान स्विकारलाय तें तर तूं दुसऱ्यांक दिवंक तयार आहाय जाल्यार तूं तुज्या जिवितान आशिर्वादीक आनी तूं दुसऱ्यांकूय आशिर्वादीक करताय. बरी गजाल न्हू? चिंतूंक पडल्यात तुमी सगलीं. प्रेज गॉड. हें उतर तर आमी दिवंक शिकलीं जाल्यार हें उतर तर आमी दिता जाल्यार आमच्या जिवितान कितें आहा सगळें मोग सगळें आमी दिवंक पावतलीं. कित्याक जेजूचो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आसा. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें शिकतालीं आमी निमाणे क्लासीन? ओके. डे बिफोर येस्टरडे कितें शिकतालीं आमी? ओके. ओके. कीज तें वास्को मामान घेतलेलें. ओके. प्रेज गॉड. आय एम आस्किंग बिकॉज त्या टॉपिकीचेर कंटिन्युएशन. कोणाक उगडास ना? उगडास ना म्हणल्यार तुमकां खबर आहा कितें तें?
Okay, brother is saying symptoms of unbelief. What are the symptoms? 3 symptoms. Your तीन fear, worry, cares. Fear, worry, cares. Fear हा थंय, worry हा थंय, trust येवचोच ना. Praise God. Thank you, Jesus. Fear. आनी आमी शिकतालीं न्हू, जायरसाच्या जिवितान कशे भाशेन तो पाशियेसान रावलो, ताका संदेश येयलो, पूण तो जेजून कितें ताका सांगलें तें उतर तो धरून रावलो. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान जेजू दर घडये दर टायमार आमचे कडेन उलयता. कसो उलयता? ताज्या उतरान. आतां हें उतर तर आमच्या कानार आमी पडटलें, आमच्या कानार तर आमी आयकतलीं, जाल्यार ह्या उतराक आमी टायम दिवपाक भोव गरजेचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो पयलो म्हटल्यार फियर. कितल्या जाणांक भिरांत येयना? भिरांत येयना? केन्नाच येयना? देवाची भिरांत. प्रेज गॉड. पयलीं आमी भिरांतेन बसतालीं न्हू, आबालार जातालीं न्हू, कशें जातलें काय, कितें जातलें काय, कशी ही परिस्थिती म्हज्या जिवितान येयल्या, हेजेर सगळ्याचेर आमी नियाळ कोत्तालीं. पूण आतां एक बरी गजाल कितें, आमी मानून घेतलां की देवान जो आमकां आत्मो दिला तो भिरांतीचो दिवंकूच ना. कसलो दिला? बोलिश्ट दिला. पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. भिरांत येता तेन्ना आमी पदवेन बसता वो आमी सारकीं हालतात. पूण जोरी तर हांव त्या टायमाक देवाच्या उतराचो उगडास कोत्ता, आनी हो उगडास म्हाका कसो येतलो, जोरी तर हें उतर हांवें म्हज्या काळजान बाळगून दवरलां, जाल्यार तेंच उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. त्या दिसा आमी शिकतालीं न्हू, से टू द मावंटन. उलय. केन्ना आमकां उलोवंक सोंपें जाता? हें देवाचें उतर उलोवपाक त्या काळजीदारान, त्या अथॉरिटीन आमकां केन्ना सोंपें जाता? जेन्ना हें उतर म्हज्या काळजान आसा. आतां म्हज्या काळजान तर दुबाव आहा, जाल्यार दुबाव घेवन हांव अथॉरिटीन उलोवंक शकता? दुबाव आहा म्हटल्यार हें उतराचेर हांवें विसर घातल्या. आनी जें कितें म्हज्या जिवितान घडटा, जें कितें परिस्थिती म्हज्या जिवितान येयल्या, तेजेरूच म्हजें दानमन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. वो दुबाव येता तो आमकां आडायता आमचो भावार्थ उलोवपाक. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या काळजान दुबाव दवरिनाका. खी दुबाव दवरिनाका म्हणटा? आनी काळजान दुबाव दवरला म्हूण आमकां कशें कळीत जाता? जेन्ना तूं देवाच्या खंयच्याय परिस्थितीन देवाच्या उतराचेर स्थिर रावताय, देवाच्या उतराचेर थीर रावताय, देवाचें उतरूच तुज्या तोंडांतसून येता, तें म्हटल्यार एक सायन, एक सिम्टम की तूं भावार्थ उलयताय. तुज्या काळजान दुबाव ना. दुबाव हा म्हणून केन्ना कळटलें? जेन्ना तूं ह्या उतराचें उचारप बंदी घालताय. तुज्या तोंडांतसून उतर येयना, पूण तुज्या जिवितान कितें घडटा, तुज्या जिवितान कसली परिस्थिती येयल्या, तेजेर तूं नियाळ कोत्ताय, तेंच तूं उलयताय, म्हटल्यार तुज्या काळजान दुबाव आयला. आनी हो दुबाव आमकां एक ब्लॉक जाता आमचो भावार्थ चालू दवरपाक. भावार्थाचें आमी आनीक कितें शिकलेलें न्हू? अनभावार्थ. अनभावार्थ म्हटल्यार कितें? अनभावार्थ म्हटल्यार कितें? Simply not believing what the word of God has said in his word. आतां तिमोथकाराची चिठी पळयसून तर आमी नियाळ करीत जाल्यार देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू, पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. जरी तर म्हाका भिरांत येता कशी दिसता जाल्यार त्या टायमार म्हज्या तोंडांतसून कसलें उतर भायर सरोंक जाय? भिरांतीन भरपाचें ह्या संवसाराचें? ओ देवाचें उतर. देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो दिवंकूच ना. कित्याक जेन्ना आमकां देवान रोचल्या, आपल्या सारकी रोचल्या. तुमी सगळीं जाणा देवान आमकां तेज्या भाशेन रोचल्या म्हणून. इन हीज इमेज, इन हीज लायकनेस. देव भिरांतीन बसतालो? जेजू भिरांतीन बसतालो? ना. आनी तीच पदवी, तोच अधिकार देवान आतां आमकां दिला.
पूण आमी ती पदवी तो अधिकार आमी उजार कोत्ता काय आमच्या जिवितान? एक आमच्या पांयानूच दूख येयली जाल्यार आमी पांय दुखता म्हणटा. आमी अधिकारान त्या दोंगरा कडेन उलयता. लास्ट टायम आमी शिकलेली न्हू कशे भाशेन आमी अधिकार घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक चोर येता फकत चोरूंक. कितें चोरूंक येता? देवाचें उतर. देवाचें उतर तो चोरता जाल्यारच तो आमकां मागीर मारता आनी इबाड कोत्ता. पूण जोरी तोर आमी ह्या उतराचेर स्थिर रावता, जोरी तोर आमी ह्या उतराचेर फर्म रावता, ह्या उतराचेरूच आमचो नियाळ जाता जाल्यार तो चोरूंक शेकोना. प्रेज गॉड. आनी तो जेन्ना हें उतर चोरून वता म्हणजे आमच्या कावजान आमी दुबावता. कित्याक म्हज्या तोंडांसून उतर भायर सरना. म्हज्या तोंडांसून फकत जें कितें म्हज्या जिवितान घडटा, ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जें कितें चाली रिती म्हज्या जिवितान घडटा तेंच म्हज्या तोंडांसून भायर सरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमी त्या दिसा पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयल्लें, से टू योर माउंटन. देर आर टू थिंग्स. दोन वस्तू आहा, उलोवप आनी प्रे करप. जेन्ना आमी मागणें करता आमी कोणाक कनेक्ट जाता? देवाक. आनी कोण आमकां कनेक्ट करता? पवित्र आत्मा. आनी ह्या आत्म्यानसून आमचो भावार्थ येता. कित्याक देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. सो हो भावार्थ पासून येता तो देवाचोच. कोणा उद्देशी येता? तेज्या उतरांतल्यान येता. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी देवाक कनेक्ट जाता. जेन्ना आमी प्रॉब्लमा कडेन उलयता, आमी दोंगरा कडेन उलयता तेन्ना आमी कोणाक कनेक्ट जाता? कोणाक कनेक्ट जाता आमी? प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी आमच्या प्रॉब्लमा कडेन उलयता तेन्ना आमी कोणा कडेन कनेक्ट जाता? कोणाच्या अधिकारान आमी उलयता? जेजूच्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेजूच्या अधिकारान आमी अधिकार तर आमी मानून घेवंक ना. आमी अधिकारान उलयतली ना. तेका लागून आमकां देवान जो आमकां अधिकार दिला तेजी आमकां वळख आसपाक जाय. We can take boldly the authority which is God has given to us as a free gift. आमकां तेणें ही अधिकार दिला. आपल्या शिसांकूय दिल्लो आनी आतां तेणें आमकांय दिला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक एग्जाम्पल पळोवया आमी बायबलांतलो. मॅथ्यू 17:14 ऑनवर्ड्स. आमी ऑन भावार्थाचेर शिकतालीं न्हू. ऑन भावार्थ म्हणल्यार देवान जें आपल्या उतरान उलयलां तें आमी मानून घेवपाक तयार ना. मॅथ्यू 17 verse 14. AMP? Okay, JV, you can put. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying. कोंकणीन वाचता? आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोरशीं आयलो आनी ताचे मुखार दिमेर पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर. First one. 14. No. Yeah, 14. पयलोच वाच. आनी जेजू लोक आसलो थंय आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोरशीं आयलो आनी ताचे मुखार दिमेर पडून ताणें मुटलें. जेन्ना लोक आयलो तेन्ना एक दादलो, एक मनीस येयलो. त्या मनशाचें नांव दिलां ना. एक दादलो आयलो. टू हिम अ सर्टन मॅन kneeling down to him and saying. तो दिमेर पडोन कितें जेजूक सांगपाक लागलो. कितें सांगता तो? सायबा, ओके म्हूण. सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर. ताका
मोडणे मारता. मोडणे मारता म्हटल्यार कितें? फिट्स. फिट्स. तेका कितें जातालें? मोडणे मारताले आनी तेका लागून हो बापूय आपल्या भुरग्याची खबर सांगूंक जेजूशी येता. फुडें वाच. आनी तो चड कश्टवता. साबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. आतां ह्या भुरग्याची कितें आसली परिस्थिती कसली आसली? उज्यांत पडटालो तो मोडणे मारल्यार. तेका मोडणे मारून तो उज्यान पडटालो ना जाल्यार उदकान पडटालो आनी हे बापूय तेजो पळयतालो. आतां एक बापूय आपलो भुरगो अशे भाशेन जाता ते आपल्या दोळ्यांनी पळयता जाल्यार तेका दिसती पडना तितून स्वत मानूंक इजी? वय की ना? इजी तेका? ना. कित्याक तेच्या दोळ्या मुखार सगळें दिसता. कितें तेज्या पुताक घडटा पळय तें. पूण भावार्थ म्हटल्यार कितें? दिसना पळय तें. भावार्थ म्हटल्यार दिसना. इवन तर आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता जाल्यार आमी त्या वखदार आमी मानून घेवपाक जाय दिसना तितून. आनी दिसना तितून आमी मानून घेतली जाल्यार हें उतोरूच. आनीक कितें आहा? प्रेज गॉड. फुडें वाच. हांवें ताका तुज्या सिसां सोरशीं व्हेलो. कितें म्हणटा आतां बापूय? कितें म्हणटा? हांवें ताका म्हाज्या पुताक शिसा सोशी व्हेलो. आतां सिसा सोशी कित्याक व्हेल्लो? बरो. तेका बरो करपाक, क्युअर दिवपाक न्हू. पूण शिसा कोणें घडलें? ना. कित्याक घडोंक ना? तांकां भावार्थ नासलो. भावार्थ नासलो? ओके. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Can you scroll up? 16. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. आता एक बापूय जेजूक सांगता की म्हजो भुरगो असो असो जाता, मोडण्यो मारता, तो उदकान नाऱ्या उज्यान पडटा आनी हेकाच लागून हांवें म्हाज्या भुरग्याक शिसाशी हाडलेलो. प्रेज गॉड. I brought him to thy disciples and they could not cure him. कितें म्हणटा? आपणें ताका हाडलो पूण शिसा कोडे जावंक ना ताका पेकोवणी दिवपाक. प्रेज गॉड. फुडें वाचया. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hinder to me. कितें म्हणटा जेजू? कितलो टायम म्हणून हांव तुमच्या सांगाता आसतलो? कित्याक जेजूक वसोंक जाय न्हू. जेजू थोड्याच टायमाक येयला. आतां तो शिसांक म्हणटा आपूण कितलो टायम म्हणून तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी कितें म्हणटा? ओ फेथलेस अँड पर्वर्स जनरेशन. कॅन यू पुट दीस इन AMP? सेम 17. And Jesus answered, you unbelieving. Unbelieving म्हळ्यार कितें? सोत मानना. ऑन बावार्थी. कितें म्हणटा जेजू तांकां? ऑन बावार्थी. And perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you, being him here to me? 18. Sister कोंकणीन वाचितलें आमचो? 17. Yeah, 17. तेन्ना जेजून पोर्तिपालोन म्हणलें, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणकां तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. कितें म्हणटा? भावार्थ नासलेली खोटी पिणकां तुमी. कित्याक म्हणटा अशें जेजू? भावार्थ ना तांकां भावार्थ आसोंक जाय आसलो न्हू. भावार्थ आहा पूण तांकां ऑन भावार्थूय आसा. आनी ऑन भावार्थ एक आमच्या जिवितान एक ब्लॉक जाता भावार्थ काम करतलो जाल्यार. म्हणल्यार कितें? आमी दिसती पडटा तितून सोत मानता. आनी दिसती पडटा तितून सोत मानप म्हणल्यार भावार्थाचें काम न्हू, ऑन भावार्थाचें. आनी जंय खंय ऑन भावार्थ आसता थंय भावार्थ काम करिना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. पोतून ती लायन वाच. 17. वय स्टार्टींग. तेन्ना खोटे म्हणटा न्हू.
आनी भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणकां तुमी कितें म्हणटा भावार्थ नासलेली खोटी पिणकां तुमी हें उतर आमकांय जेजू म्हणटा आसतलो न्हू आमी म्हणटा भावार्थ म्हटल्यार आमकां दिसना तें पूण जेन्ना खरी परिस्थिती आमच्या जिवितान दारार मारता तेन्ना खरेंच काय आमी ह्या भावार्थान आमी उतर उलयता खऱ्यांनीच काय आमी देवाचें उतर मानून घेतलां जाल्यार तेंच उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरतलें हिंगासोर जेजू म्हणटा म्हज्या परतून वाच कोंकणीन भावार्थ नासलो तेच भावार्थ नासलोले भावार्थ खोटी नासलोली पिणकां आनी तुमी खोटी पिणकां तुमी आतां भावार्थ नासलोली म्हणटा पूण भावार्थ आमकां दिला न्हू सगल्यांक दिला कितलो दिला सगळ्यांक एक सारको प्रेज गॉड थँक यू जीसस 18 Jesus rebuked the demon and it came out of him and the boy was healed at once. आता जेजून कितें केलें रिब्यूक केलो कमांड केलो कोणाक कमांड केलो त्या आत्म्यांक द स्पिरिट मेळ्या आत्म्यांक तेणें अधिकारान तो उलयलो कमांड केलो आतां हें शिसांनी केलां आसतलें न्हू पूण शिसांनी कित्याक रिजल्ट पळोवंक ना तेंच्यांनी दिसती पडटा तितून सोत मारले प्रेज गॉड पूण शिसांक दिल्ली पदवी दिल्ली प्रेज गॉड त्या टायमार होली स्पिरीट नासलो त्या टायमार नासलो पूण मागीर जेजू वचोन पवित्र आत्मो आतां जोण एकल्या कडेन आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस मॅथ्यू 10:1 मागीर पोतून हिंगर यो थँक यू जीसस वाच आपल्या बारा सिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली जेजून सगळे शीस कितले आहले 12 जाणांक दिल्ले वय दिल्ले की दिवंक नसले दिल्ले Jesus how to spell that word summoned his 12 disciples and gave them authority and power जेजून कितें केलें आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडले आनी तांकां आपली पदवी आनी आपलो अधिकार दिलो तुमकां दिला घेता अधिकार पदवी उजार कोत्ता प्रेज गॉड थँक यू जीसस over unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness म्हटल्यार हिंगासोर आमकां कळीत जाता जेजून तांकां 12 जाणांक आपोवन तांकां आपली पदवी आनी आपली अधिकार दिलोलो फकत थोडेच दुयेंस बरें करूंक ओ सगळे दुयेंस बरें करूंक सगळे हिंगासोर कितें म्हणटा ओवर अनक्लीन स्पिरीट आतां ह्या चेड्याच्या भितर आहलो तो कसलो स्पिरीट अनक्लीन to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. जारे शिसांक कोणें कित्याक घडोवंक ना हें शिसांनी सोत मारले जेन्ना ती कास्ट करूंक लागले आनी शिसांनी खूब कास्ट केला हितून म्हणटा कितून थँक्यू जीसस मार्क 16:13 म्हणटा and they cast many demons म्हळ्यार ही तेंची पयली फावट न्हू पूण तेंची मिस्टेक कितें जाली तेंच्यांनी तो फोम येता तो उज्यान पडटा तितून तेंच्यांनी आपली नदर दवरली जी पदवी देवान आमकां दिल्या आमी जायते फावटी चुकता आमी कमांड कोत्ता आमी तेजे कडेन उलयता पूण आमी आमचो फोकस खंय गेला आमकां दिसती पडटा तितून वो आमकां दिसना तितून आतां ह्या शिसांच्या जिवितान तेणे दिसती पडटा तितून सोत मारले म्हणून तो भावार्थ काम करूंक ना भावार्थ आसलो पूण भावार्थ तर आसा आनी तूं दिसती पडटा तितून तर सोत मानता जाल्यार भावार्थ काम करिना
आमी दिसती पडना तितून जेन्ना स्वत मानता तेन्ना बावार्थ काम करता. कित्याक बावार्थूच म्हणल्यार दिसना पळय तो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तुमच्याय जिवितान एक नियाळ करात. जेन्ना तुमी अधिकारान उलयता तूं कोणाचेर पातयेताय? देवाचेर? देवान जो भावार्थ आमकां दिला तेजेर पातयेता ओ तुका दिसती पडटा तेजेर पातयेता? आमी तो दिसती पडटा तितून पातयेता जाल्यार आमी कितेंच मॅनिफेस्टेशन पळोवची ना. कित्याक इट बिकम्स अ ब्लॉक. Unbelief becomes a block. Unbelief means you're simply not believing in what God has said in His Word. Praise God. Thank you, Jesus. जायते फावटी आमकांय हो दुबाव येता न्हू. हांव इतलें उतर उलयतां, हांव कमांड करतां, हांव कास्ट आवट करतां, कित्याक म्हज्या जिवितान जायना? कित्याक म्हाका दिसता तेंच सिट्युएशन नियाळटा, तेजेरूच म्हाजें चिंतना घडयता आनी हांव तितूनूच आसा. बावार्थ काम करतलो ना. बावार्थ आहा पासून जाल्यार ऑन बावार्थूय प्रेझंट आसूंक जाता. केन्ना? जेन्ना तूं दिसती पडटा तितून स्वत मानताय. ह्या शिसांचें तशेंच जालें. शिसांक ही पदवी दिल्ली, अधिकार दिल्लो, 12 जाणांक दिल्लो आनी सगल्या दुयेंसाचेर, सगल्या पिडेचेर, सगल्या मेळ्या आत्म्याचेर तांकां अधिकार दिल्लो. सगल्यांक दिल्लो जाल्यार ह्याय भुरग्याक तेंच्यांनी पेकोवणी दिवपाक जाय आसली. पूण ते खंय चुकले? जेन्ना तो फोम येवपाक लागलो, तो उदकान पडोंक लागलो, उज्यान पडोंक, तेंच्यांनी तितूनूच दिसती पडटा तितून स्वत मानले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सिस्टर तुवें वाचलें कोंकणीन? वाचलें? ओके. Can we go back to Matthew 17:18? Then the disciples came to Jesus privately and asked, why could we not drive it out? आता शिसांकूय कळलें. तांकांय खबर आसली हेज्या पयलीं तेंच्यांनी कमांड केला, कास्ट आवट केला. पूण आतां ते सगळे उजेर विचारिनात. कित्याक विचारिनात? मातशी तांकां लॉस कशी जातली न्हू. लोकां उजेर विचारल्यार ते जेजूक प्रायवेटली विचारता. कुशीन व्हरोन जेजू जेन्ना कुशीन आसता तेन्ना ते वचोन विचारता. देन द डिसायपल्स केम टू जीसस प्रायवेटली एंड आस्क्ड, वाय कूड वी नॉट ड्रायव इट आउट? ही आन्सर्ड, because of your little faith. म्हटल्यार ऑन बावार्थाक लागून. This is AMP. KJV, can you put 20? And Jesus said to them, because of your unbelief. म्हणजे तेंच्या कडेन बावार्थ नासलो न्हू, बावार्थ आसलो. पूण बावार्थ आसतना पासून ऑन बावार्थूय थंय प्रेझंट आसलो. ऑन बावार्थ केन्ना आसने येता? जेन्ना आमी दिसती पडटा तितून स्वत मानता. आमच्याय जिवितान कितल्यो एरिया आहा आमी स्वत मानता देवाचें उतर, आमी उलयता देवाचें उतर. पूण एट द सेम टायम आमी आमच्या मनान कितें घडयता? दिसती पडटा तें ओ दिसना तें? खरें म्हटल्यार आमी दिसना तितून स्वत मानपाक जाय. दिसना तितून आमी जेन्ना स्वत मानता म्हटल्यार आमी वी आर ऑपरेटिंग इन फेथ. बावार्थ आसा पूण वो बावार्थ केन्ना काम करता? जेन्ना तूं दिसना तितून स्वत मानताय. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. And Jesus said unto them, because of your unbelief. Unbelief म्हटल्यार कितें? Simply not believing in what God has said in His Word. For example, आता 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा? Really? आनी जेन्ना आमच्या कुडीन सारकी दूख येता, त्रास येता, कोश्ट येता, हें उतर हांव म्हणटा ओ म्हजें दूख तपासून पळयता? दूख तपासून पळयता जाल्यार तूं भावार्थान काम करताय ओ तूं ऑन भावार्थान? ऑन भावार्थान. ह्या शिसांचेंय तेंच जालें. ह्या शिसांनी कितें केलें? दिसती पडटा तितून
सोत मानले. प्रेज गॉड. आमी जायते पावटी आमी म्हणटा वी हॅव टू बिलीव इन दी अनसीन, वी हॅव टू इमॅजिन वॉट वी वॉन्ट टू सी. पूण खऱ्यांनीच आमी ते कोरणेन आमी आसता काय जेन्ना परिस्थिती येता वो कसले प्रॉब्लेम येता आमच्या जिवितांत तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. येशिसांक पदवी दिल्ली, अधिकारूय दिल्लो, सगळे भाशेचे दुयेंस आनी सगळे भाशेचे मेळे आत्म्यांक धांवडावपाक, कमांड करपाक. पूण ते खंय तेंचे कडेन जावंक ना. जेन्ना तेंच्यांनी तो भुरगो कितें करूंक लागलो, कमांड केली, तितून तेंच्यांनी सोत मानले. आमच्याय जिवितांत असली परिस्थिती येयल्या आसतली, ओ येता अजून पासून. पूण आमी एक हिंगासर शिकता म्हटल्यार दिसती पडटा तितून सोत मानप ना, दिसोना तितून सोत मानप. Praise God. Thank you, Jesus. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of a mustard seed. आमकां सगल्यांक दिला न्हू भावार्थ. The Bible says we are given the measure of faith. सगल्यांक एक सारको भावार्थ दिला. आनी हिंगासर म्हणटा for verily I say unto you. खऱ्यांनीच हांव तुमकां सांगता, if you have faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove, and nothing shall be impossible. Can you go up? Same one. Impossible unto you. So आमकां केदो भावार्थ जाय, भावार्थ तर काम करतलो जाल्यार आमकां कितलो हो भावार्थ जाय. सांसवाची बिये येदो, ही सांसवाची बी कोणें पयल्या? सगळ्याकीन व्हडली न्हू. सो वाय डू वी से म्हाका भावार्थ ना. भावार्थ आसा, पूण ह्या सांसवाचे येदे बिये येदो तर भावार्थ आसा जाल्यार तीच सांसवाची येदी बी आहा तोच भावार्थ काम करून हाडटा. कितें भावार्थ जें कितें काम करिना तो आमचो ऑन भावार्थ. आमी तयार ना देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें. आमी तयार ना देवाचें उतर मानून घेवपाक. We are not simply believing what God has said in His word. That is unbelief. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, konang impossible, for whom it is, praise God. Thank you, Jesus. I'll read it again. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. आमकां तर सासवाची बी येदो भावार्थ आमी म्हणोंक शकता हांगासून थंय वच, आनी तें आमच्या जिवितान घडटलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. Can you read in Konkani, sister? Same one. जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, आनी तो वेतलो. प्रेज गॉड. कोंकणी म्हणटा तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून, इंगोर म्हणटा ऑन भावार्थाक लागून. भावार्थ आमकां सांसवाचे बिये पासून येदो आसा जाल्यार भावार्थ काम करूंक शकता. पूण जोरी तर आमी दिसती पडटा तितून सोत मानता, जोरी तर आमी देवाचें उतर स्विकारिना, देवाचें उतर मानून घेयना, वो आमकां नाका तितून मानून घेवपाक, म्हटल्यार आमी ऑन भावार्थान जियेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. 21. Howbeit this kind goes not unto but by prayer and fasting. कितें सोजमणी मेवता आमकां हिंगासर? Howbeit this kind goes not out but by prayer and fasting. कितें तें?
म्हणल्यार ताका कास्ट आवट करूंक पदवी जाय आसलेली ओके रीड 20 कॅन यू गो टू 20 And Jesus said unto them, because of your unbelief. Now read 20, 21. How be it this kind? What is that kind? Unbelief. म्हणजे आमकां सोजमणी पयले फावटी वाचून कितें येयलें आमी तर कास्ट आवट कोत्तेली जाल्यार आमकां फास्टींग एंड प्रेयर जाय पूण हें फास्टींग एंड प्रेयर कित्याक जाय For the unbelief. Praise God. On बोवाडटाक सोजमोता जायते फावटी आमी जेन्ना आमी कमांड कोत्ता आमी अथॉरिटी यूज कोत्ता तेन्ना जायना तेन्ना आमी म्हणटा न्हू लॉर्ड इनक्रीज माय फेथ पूण कित्याची गरज आमकां बावार्थाची गरज पूण बावार्थ म्हणल्यार कितें दिसना पळय तें दिसती पडटा तें न्हू प्रेज गॉड थँक यू जीसस How be it this kind goes not out but by prayer and fasting. पयले फावटी वाचून आमकां कितें सजमणी मेवता म्हटल्यार आमकां ते कास्ट आवट करूंक प्रेयर एंड फास्टींग जाय पूण हिंगा ती खबर करिना जेजू कसली खबर करता प्रेयर एंड फास्टींग टू ब्रेक दॅट अनबिलीफ प्रेज गॉड कोंकणीन नात ते ती लायनूच ना प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया Okay, now we'll see in Mark, यो बापूय वो दादलो पळय येयल्लो जेजू कडेन तो कशे भाशेन जेजूक आपली खबर सांगता पळय ती इट इज इन मार्क 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast often, but thy disciple fast not? And Jesus said unto them, No, not this. Mark. Mark 9. Mark 9:14. सिसासोरशे पावले तेन्ना तांचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपूंस एकठवलोली ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन विवाद करताले ते तांणी देखले Praise God. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed and running to him, saluted him, and he asked the scribes, What question you with them? Konkanin words? 15. आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन थोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं विचारलें तांचे कडेन तुमचो कसलो विवाद जातालो Praise God. 17. परतीपाळून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें गुरुजी मोनो देंवचार बसलोल्या म्हज्या पुताक तुजे सोरशीं हांवें हाडला तो ताका धरता तितलेय फावटी ताका धरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा दांत करकोरायता आनी ताण जाता आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या सिसांक सांगलें पूण तांच्यान नजो जालें Praise God. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which has a dumb spirit. कसलो आत्मा असलो मोन्यापणाचो आतां वो कोणाक सांगता बापूय जेजूक सांगता and wheresoever he taken him he
tread him and he formed. Which translation is this? Okay, AMP put, brother, AMP. One of the crowd replied to him, Teacher, I brought you my son, possessed with a spirit which makes him unable to speak. आता या भुरग्याक कितें जातालें? तेका fits मारताले. One of the crowd replied to him, Teacher, I brought you my son, possessed with a spirit which makes him unable to speak. म्हणल्यार तो मोनो आसलो. कितें आसलो? मोनो आसलो. And whenever it sees him intending to do harm, it throws him down and he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes stiff. I told your disciples to drive it out and they could not do it. आता हे कोणाक सांगता? जेजू कोण सांगता? ह्या भुरग्याचो बापूय. आणि हिंगासोर म्हणटा पळय, and whenever it sees him intending to do harm, it throws him down and he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes stiff. I told your disciples to drive it out and they could not do it. म्हणल्यार शिसांनी कितून सोत मारले? जे कितें तेंच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटाले तितून तेंच्यांनी सोत मारले न्हू. तेंकां करूंक जायनातलें. कितें कोत्तालो तो भुरगो? जेन्ना तें कमांड केलें तेन्ना कितें कोत्तालो? दांत बी सारके किल्लायतालो आनी तेज्या तोंडानसून फोम येतालो. तें पळोवन शीस आतां ते पळयतूच रावले आनी तेंच्यांनी तितून सोत मारले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. And he replied, 19th. And he replied, O unbelieving, faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him to me. आता जेजू कितें म्हणटा हें आयकोन सगलें जेजून आयकोलें. शिसांक कोडे जायनातलें, पूण शिसांक पदवी दिवंक नासली, अधिकार दिवंक नासलो. सगल्या मेळ्या आत्म्यांक दिल्लो, सगल्या दुयेंसाक दिल्लो, पूण तेंकां घेवंक कित्याक जावंक ना? कित्याक तेंच्यांनी दिसती पडटा तितून सोत मारले. आमच्याय जिवितांत जायते वाठार आसा. आमी आजून पासून म्हणटा हांव उतरान आसा, हांव म्हाका जाय तें पोवंक जाय तें उलयता, पूण म्हज्या मनान कितें घडयता? दिसती पडटा तें ओ दिसना तें? दिसती पडटा तें चडशे टायम आमी तितूनच आसता, तितूनच आमी मिसळ जाता. म्हटल्यार आमी बावार्थ आसा, पूण हो बावार्थ काम करिना. कित्याक ऑन बावार्थूय थंय हाजीर आसा. शिसांच्याय जिवितान अशेंच घडलें. तेका लागून मॅथ्यू 16:13 म्हणटा, हेज्या पयलीं तेंच्यांनी जायते आत्मे मेळे आत्मे कमांड केल्ले. म्हणून ते जेजूक वचोन प्रायवेटली इचारता, जेजूक वचोन ते भेटतात, आमचे कडेन हें कित्याक जावंक ना? आनी जेजू तेंकां कितें सांगता? तुमच्या ऑन बावार्थाक लागून. म्हटल्यार ते शीस जेजू बारी सगल्याक वयताले. जेजून तेंकां अधिकार दिल्लो, पदवी दिल्ली, पूण त्या टायमाक ते विसरले. कित्याक विसरले? विसर कशी पडली? कित्याक तेंच्यांनी दिसती पडटा ते पळयले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. They brought the boy to him. When the demonic spirit saw him up, they brought the boy to him. When the demonic spirit saw him, immediately it threw the boy into a convulsion, and falling to the ground, he began rolling around and foaming at the mouth. आता कितें केलें? तेंच्यांनी त्या भुरग्याक जेजूशी हाडलो. They brought the boy to him. When the demonic spirit saw him, कोणाक पयलो डेमोनीक स्पिरिटान? They brought the boy to him.
when the demonic spirit saw him. कोण असलो थंय आतां कोणे भुरग्याक हाडूंक लायलो जेजून they brought the boy to him when the demonic spirit saw him. कोणाक पयलो मेळे आत्म्यान कोणाक पयलो जेजूक पयलो. Immediately it threw the boy into the convulsion and falling to the ground he began rolling around and foaming at the mouth. आता जेजू तेन्ना कितें उलयलो जेजूक पळोवनूच तेणे आतां आपले स्टंट्स केले चालू. तो मेळोत म्हणू आमच्याय जिवितांत तो तेच भाशेन कोत्ता. आमी जेन्ना उतराक आमी समीट जावंक सोदता तो आमकां दाखयता जायते आमचे नदरे मुखार. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा सबमीट टू गॉड रेजिस्ट द डेव्हल एंड ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोंकणीन वाच सिस्टर हो स्क्रिप्चर. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलो आनी जेजूक देकोना फुडें देंवचारान ताका फडफडायलो. कितें म्हणटा जेजूक तेणे देकोना फुडें देखोना म्हणल्यार जेजूक कोणे पयलो ह्या मेळ्या आत्म्यान पयलो. द स्पिरीट डेमोनीक स्पिरीट सॉ होम जीसस आनी ताका कितें केलो इमिजिएटली ताका उडयलो फडफडायलो आनी तो तोंडांसून दोनीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडटालो प्रेज गॉड आनी आडवो उदारो लोळटालो. आडवो उदारो तो आतां लोळोंक लागलो. आतां लोकांक कितें दिसलें तेजी आतां परिस्थिती आनीक गंभीर जाली न्हू. जेजूक पळोवन तेणें अशें केलें जेजूक तर मेळो आत्मो सोडिना आमकां सोडटा. आमकां केन्ना सोडटा जेन्ना हें उतर आमचे कडेन आसा. हे उतराचेरूच आमी आहा. आमचें दान मन फकत उतरूच दीस आनी रात आमी उतराचेरूच स्थिर आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी उतर पयस दवरता आमचे नदरे मुखार आनी मागीर म्हणटा आमकां सगळें आमच्या जिवितान येता. पूण एक आमी मानून घेवपाक जाय हें दुयेंस पिडा देवा कडसून येना. दुयेंस पिडा देवा कडसून येना. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. 21. Jesus asked his father, how long has this been happening to him? आता जेजू कोणाक विचारता बापायक विचारता भुरग्याच्या हें आतां कितलो टायम जालो अशें जाता. आनी बापूय कितें म्हणटा सिन्स एंड ही आन्सर्ड सिन्स चायल्डहूड. म्हणल्यार हें जातालें केन्ना पासून भुरग्यापणारसून. Praise God. The demon has often thrown him both into fire and into water, intending to kill. Can you go up? Intending to kill him, but if you can do anything, take pity on us and help us. Okay, this translation, can you put in KJV 22? And oftentimes it has cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou can do anything, have compassion on us and help us. आता हे कोण म्हणटा म्हणजे जेजूक तो कितें म्हणटा तुज्या कडेन जाता जाल्यार कर. सारकें न्हू. कोंकणीन वाच 22. आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुचुरे कितें म्हणटा पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुचुरे कोर धरून आमकां पाव. म्हटल्यार ह्या बापायक पासून आतां विश्वास नासलो जेजू कडेन जाता म्हणून. तो कितें तुमचे कडेन जाता जाल्यार कोर म्हणटा. म्हणल्यार तो शुअर ना. म्हणल्यार तो बापूय अनबावडता नासलो. बापूय आसलो अनबावडतान असलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. And oftentimes it has cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou can do anything, have compassion on us and help us. वो बापूय कितें म्हणटा तुका कितें जाता जाल्यार
आमची काकळूत कोर, आमकां एक आदार दी. जेजू कडेन जायना तसलें कितें आहा? कांयच ना. जें कितें आमच्या कडेन जायना तें देवा कडेन जाता, जेजू कडेन जाता. पूण हिंगासर वो बापूय ह्या भुरग्याची परिस्थिती पळोवन पळोवन तोय त्या ऑन बावार्थान जियेतालो. Praise God. Jesus said unto him, AMP you can put, 23. Oh, okay, remain, let it be the same one. "23. Jesus said to him, you say to me, if you can. जेजू कितें कोत्ता तेका? क्वेश्चन कोत्ता. You say to me, म्हळ्यार तूं म्हाका म्हणटाय म्हज्यान जाता जाल्या? कित्याक जेजू कडेन जायना तसलें कांयच ना. All things are possible for the one who believes and trusts in me. कोणाक पॉसिबल हा? जो कोण सोत मानता. जो कोण सोत मानता. सोत मानप म्हणल्यार बिलीव. Believe means what? Actions corresponding to the message I have heard or received. हिंगासर कितें म्हणटा? Jesus said to him, you say to me, if you can. जेजू तेका प्रश्न कोत्ता. तूं म्हाका विचारताय म्हज्या कडेन जाता जाल्या? कितें म्हणटा फुडें? All things are possible for the one who believes and trusts in me. जो कोण म्हाज्या हितून सोत मानता आनी म्हाका म्हजेर विश्वास दवरता तेका सगलें पॉसिबल. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 24. Sister Conklin वाच. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार अशें सांगताय, बावार्थ दवरता ताच्यान सगलें जाता. बावाड दवरता ताज्यान सगलें जाता. जेजू हें कित्याक म्हणटा बावाड दवरता ताज्यान सगलें जाता? म्हटल्यार ह्या बापाकूय बावार्थ नासलो, तो ऑन बावार्थान जियेतालो. कित्याक तेणें जेजूक म्हटलें, तुज्या कडेन जाता जाल्यार म्हजी काकळूत कोर. हॅव मर्सी ऑन मी इफ यू कॅन. हेल्प अस, आमकां एक आदार दी. म्हटल्यार वो जो बापूय आसलो तोय ऑन बावार्थान जियेतालो. Praise God. Thank you, Jesus. Immediately the father of the boy cried out with a desperate, piercing cry, saying, I do believe, help me overcome my unbelief. म्हटल्यार तोय ऑन बावार्थान आसलो. वो बापूय ऑन बावार्थान आसलो. आमी ऑन बावार्थान केन्ना ऑपरेट कोत्ता? जेन्ना आमकां दिसती पडटा तितून आमी सोत मानता. आतां वो भुरग्याक ही तेजी परिस्थिती भुरग्यापणारसून जाताली आनी बापूय दोळ्या मुखार कितें पळयतालो? हें ते भुरग्याक वो मेळो ओतमो पळय उडयतालो, फोम तयार कोत्तालो, तेका उज्यान उडयतालो, उदकान उडयतालो. हें सगलें तेजे नोदरेक दिसा दिसपटी तो अणभवतालो. मागीर तेजें मन दान केजेर आसलें? तेजेरूच आसलें. Praise God. Thank you, Jesus. Immediately the father of the boy cried out with a desperate, piercing cry, saying, I do believe. आतां वो बापूय सोयरणान येता हिंगासर. I do believe कित्याक म्हणटा? कित्याक हिंगासर जेजू म्हणटा, the one who believes and trusts in me, everything is possible. कोणाक पॉसिबल हा? जो कोण म्हाका म्हाजेर सोत मानता आनी बावाड दवरता. Praise God. Thank you, Jesus. आनी तो बापूय म्हणटा, I do believe, help me. I do believe, help me overcome my unbelief. कितें म्हणटा? म्हाका एक आदार जाय ह्या ऑन बावार्थानसून भायर सरपाक. वो ऑन बावार्थ कशे भाशेन तयार जाता? जेन्ना आमी दिसता तितून सोत मानता. देवाचें उतर आमी आमच्या नदरे मुखार दवरिना. देवाच्या उतराचेर आमी स्थिर रावना. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी स्विकारिना. म्हटल्यार ऑन बावार्थ म्हटल्यार सिम्पली नॉट बिलिव्हिंग वॉट गॉड हॅज सेड इन हीज वर्ड. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah.
25. When Jesus saw that a crowd was rapidly gathering around them, he rebuked the unclean spirit, saying to it, when Jesus saw that a crowd was rapidly gathering, म्हटल्यार व्हडली जमात असली, व्हडलो crowd असलो लोकांचो around them, he rebuked the unclean spirit, saying to it. म्हटल्यार तेणे वो मेळो आत्मो कशे भाशेन हें केलो, उलयलो, मुटले. You deaf and mute spirit. कितें म्हटलें तेणें? त्या भुरग्याची परिस्थिती कशी आसली? तो उलयतालो, ताका कसलो मेळो आत्मो आसलो, मोनेपणाचो. त्याच मोनेपणाच्या आत्म्या कडेन कोण उलयलो? जेजू उलयलो. You deaf and mute spirit, I command you come out of him and never enter him again. तेणें कितें म्हटलें? I command you, deaf and mute spirit. आता जेजू जेन्ना ह्या बापाय कडेन उलयतालो तेन्ना जेजूक ते भुरगो कशे भाशेन कितें कोत्तालो, तेजी परिस्थिती कशी आसली, कित्याक लागून तो अशें कोत्तालो, ही जेजूक सगली खबर तेज्या बापायन सांगली. आतां जेजू कितें कोत्ता? तेजें मूळ आहा तेकाच तो कमांड कोत्ता. कितें म्हणटा? यू डेफ एंड म्यूट स्पिरीट, आय कमांड यू कम आउट ऑफ हिम एंड नेवर एंटर हिम अगेन. कितें म्हणटा? तूं भायर सर आनी तेज्यान आनीक केन्नाच भितर सरो नाका. जेजूक त्या टायमार कितें उलयलो? कितें उलयलो जेजू त्या टायमार? उतर उलयलो न्हू. आमी कितें उतर उलयता तें आमच्या आमी जेन्ना अथॉरिटी घेता वो आमी केन्ना अधिकार घेता, आमकां तर तेजें मूळ खबर आहा जाल्यार आमकां मुळानसून तेका अधिकार घालूंक जाता. जेजून डम डेफ एंड म्यूट स्पिरीट म्हटलें. ओके, आनीक एक एग्जाम्पल. जेन्ना जेजूक भूक लागलेली तेणें अंजिराचें झाड पळयल्लें. तेका पानां आसलीं, फळ नासलीं. पूण पानां आसता तेन्ना फळ आसूंकूच जाय न्हू. म्हणल्यार तें झाड सेल्फीश आसलें. आनी जेजूक जेन्ना ते झाडाशी लागीं गेलो, ताणें कितें केलें? तेका फळ मेळोंक ना. ताणें कितें केलें? त्या झाडाक कितें केलें? शिराप घातलें. कितें घातलें शिराप? तुका आनी केन्नाच फळ, तुजें कोणूच आनी केन्नाच फळ खावचो ना. आनी जेजू थंयच रावलो न्हू पळोवपाक. तें उमटोन पडटा जाल्यार मुळानसून. जेजू गेलो. मागीर केन्ना जेजू कळीत जालें? जेजून पयलें वो तेज्या शिसान पयलें? शिसांनी पळोवन जेजूच्या नदरेक हाडलें. म्हटल्यार आमचें काम कितें? आमी अधिकारान जेजूच्या नांवान हुकूम घालूंक जाय आनी तेका आनी पळोवंक जायना. आमी मिस्टेक खंय कोत्ता? आमी पळयता. जाला काय, उमटला काय, पडला काय. आतां हिंगासर पासून यू डेफ एंड म्यूट स्पिरीट, आय कमांड यू कम आउट ऑफ हिम एंड नेवर एंटर हिम अगेन. जेजू एक कमांड कोत्ता, एक अथॉरिटी तो उजार कोत्ता. आनी तोच अधिकार तेणें आतां आमकां दिला. तेच भाशेन आमी अधिकार घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. 26. After screaming out and throwing him into a terrible convulsion, it came out. The boy looked so much like a corpse, so still and pale, that many of the spectators said he is dead. आता कितें जालें? जेजू अधिकारान उलयलो. कितें म्हटलें जेजून? डम एंड म्यूट स्पिरीट, कम आउट एंड नेवर एंटर हिम. पूण हें आयकोन पासून तो डिमन उगी रावलो. ताणें आपलें दाखयलेंच न्हू हिंगासर. कितें केलें ताणें? आफ्टर स्क्रीमिंग आउट एंड थ्रोईंग हिम इनटू द टेरेबल कन्वल्शन, इट केम आउट. द बॉय लुक्ड सो मच लायक अ corpse, so still and pale that many of the spectators said he is dead. जे कोण थंय आसले तेंच्यांनी कितें मानून घेतलें? वो भुरगो मेलो. अशी तो मेलोलो? नो. आमच्याय जिवितान जेन्ना आमी ही अथॉरिटी घेता, आमी कमांड कोत्ता, आमचें सिट्युएशन वर्स जाता आनी आमकां दिसता आनी कांय बरवासो ना आमकां आनी कितेंच जावपाचें ना.
पूण हिंगासरूय तशेंच जालें. वो भुरगो मेलोल्या भाशेन जालो आनी सगल्यांनी आतां निर्णय घेतलो की तो मेलो. म्हटल्यार मेलोलो कसो, म्हणजे ताका आनीक जिवूच ना कसो. प्रेज गॉड. ओके, फॉर यू फॉर अंडरस्टँडिंग कॅन वी गो टू KJV, द सेम स्क्रिप्चर. And the spirit cried and rent him sore and came out of him, and he was as one dead, insomuch that many said he is dead. म्हटल्यार सारकें तेजी आनी परिस्थिती नासली ताका जीव आहा म्हणून, आनी ती लोक आसलो तेंच्यांनी मानून घेतलें की तो मेलो. ओके, कॅन यू गो टू AMP अगेन. (27) But Jesus took him by the hand and raised him, and he stood up. आता तो मेलोल्या भाशेन जालो म्हणून जेजून सोडून दिलो. जेजून त्याच्या हातीक धरलो आनी ताका उबो केलो. Raised him and he stood up. भुरगो तो उबो रावलो. Praise God. When he had gone indoors, his disciples began asking him privately. आता पोतून शीस ताका privately विचारता, why were we unable to drive it out? He replied to them, the kind of, can you go up? The kind of unclean spirit cannot come out by anything but prayer to the Father. Okay, KJV, this one, 29. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. This kind म्हटल्यार कितें? Unbelief. What are the three indications of unbelief? तीन symptoms हिंच्यो unbeliefaच्यो. आमी कितले फावटी फियरान आसता, कितले फावटी आमी वरीन आसता, कितले फावटी आमी दास्ती आमी आमचेर घेतल्या. आमी दास्ती आमची जेजूक दिवंक ना, पूण आमचेर आमी घेतल्या. आमकां दिसता ओके 100% न्हू, 20% तरी हांव घेता, 80% दिवया जेजूक. पूण जेजू तशें म्हणना. 1 Peter 5:7 तो म्हणटा, कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू मी. आमी तयार आसा आमचे केस ताका दिवपाक. आता 3 सिम्पटम्स आहा म्हटल्यार आमकां कळीत जाता की आमी कितून ऑपरेट करता. अनबिलीफ. दॅट मिन्स अनबिलीफ आमी दिसती पडटा तितून सोत मानता आनी बावाड जो जाय आमकां सासवाचे बिये येदो तो पासून ऑपरेट करिना. कित्याक आमी दिसती पडटा तितून सोत मानता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. देवाचें उतर कितें म्हणटा? परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. खंयचो परफेक्ट लव तो? देवाचो मोग. देवाचो मोगाकूच पदवी आसा ह्या भिरांतेक पयस करूंक. सिस्टर, कॅन यू रीड दॅट? Perfect love cast out fear. Which scripture it is? 1 Corinthians 4:18, right? Perfect love cast out fear. 1 Corinthians 4:18. Sorry. 1 John 4:18. Praise God. 1 John 4:18. Thank you, Jesus. Can you go to 1 John 4:18? मोग आसा. वाचो. What's? मोग आसा तोय भिरांत ना. परतेंच सोपून मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा. आनी जाका बेम दिसता ताचो मोग संपादनेक पावूंक ना.
Praise God. There is no fear in love. मोग आहा थंय भिरांत ना. But perfect love cast out fear. कित्याक cast out कोत्ता fear? Perfect love. Because fear has torment, he that fears is not made perfect in love. AMP, can you go to AMP? There is no fear in love, but perfect, complete, full grown love drives out fear, because fear involves punishment. So the one who is afraid, not perfected in love. आमचं पनिशमेंट कोणे घेतला? जेजून घेतला. हिंगासर कितें म्हणटा? There is no fear in love. Dread does not exist, but perfect, complete, full-grown love drives out fear, because fear involves the expectation of divine punishment. So the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love. So कितें आमकां भिरांत कितें पयस कोण पयस कोत्ता? देवाचो मोग. आनी होच मोग Romans 5:5 म्हणटा न्हू, God's love has been poured into our hearts. By whom? By the power of the Holy Spirit. देवाचो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आसा म्हणटा. कोणा उदेशी? पवित्र आत्म्या उदेशी. आमी जाता तितल्या न्हू ह्या पवित्र आत्म्याच्या आसनेन, ह्या पवित्र आत्म्याच्या संबंधान आमी येवपाक जाय. तो आमकां रेडी आहा हेल्प करूंक. जेन्ना आमी उतर वाचता, जेन्ना आमकां सोजमणी येना, आमी पवित्र आत्म्याक विचारूंक जाय. ही इज रेडी टू हेल्प अस, बिकॉज ही इज अ हेल्पर. तो आमचो एक आदारी. पवित्र आत्मा कोण आमचो? शेराती. तो आमचो आदारी. तो आमकां तयार आसा आदार करपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता तुमकां हिंगर बसून सोजमला? सो भावार्थान हा म्हणून आमकां कळीत कशें जाता? आमी भावार्थाचेच उतर तोंडानसून उलयता. आनी अनभावार्थ आहा म्हणून आमकां कशें कळीत जाता? जेन्ना आमकां भिरांत येता, आमकां चिंतना येता, आमकां धास्ती येता संवसाराच्यो. धास्ती येवप म्हटल्यार कितें? हांव सारकें ते प्रॉब्लम जे कितें येयला म्हज्या जिवितान, जे प्रश्न त्रास कोश्ट येयल्या म्हज्या जिवितान, तितूनूच हांव मिसळ जाला. म्हाका आनी कांयच दिश्टी पडना. कित्याक ह्यो धास्ती खंयचोसून येता? संवसारांतसून येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जेन्ना आमकांय आमी अधिकारान कोणाचेर मागणें कोत्ता वो आमी कमांड कोत्ता, आमचो फोकस फकत देवाचेर आसपाक जाय. दिश्टी पडटा तितून न्हू. जरी तर आमी शिफ्ट जाता, दिश्टी पडटा तितून स्वत मानता, जाल्यार आमी जे कितें कमांड कोत्ता तें घडोवन येवचेंच ना. तेंच ह्या शिसा कडेन घडलें. तेंच्यांनी आदी जायते मेळे आत्मे कास्ट आवट केल्ले आनी तांकां जेजून देवान पदवी दिल्या. तांकां पदवी दिला, अधिकार दिला. आमकांय दिला हो अधिकार. आमी हो अधिकार घेवपाक शिकपाक जाय. आतां आमी घेता काय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हे 3 इंडिकेशन्स आहा ऑन भावार्थाचे, ते बरोवन घेयात. जायते फावटी आमी आमकांच फटयता. भावार्थान आसा पूण भिरांत येता, चिंतना येता, धास्ती येता संवसाराच्यो. कितें जातलें काय? कशें जातलें काय? कशे भाशेन हांव हितूनसून भायर सरतलो काय? सगळो सैतान येवन आमच्या मनाचेर एक दबाव घालता. कित्याक तेजें काम कितें? उतर चोरूंक. पूण जे मेरेन ह्या उतराचेर हांव स्थिर रावता, ज्या मेरेन हांव ह्या उतराक स्विकारता, हें उतरूच कितें सांगता तें हांव उलयता, म्हज्या जिवितान तो हें उतर चोरूंक शकना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जॉन 10:10 म्हणटा न्हू, थीफ कम्स टू स्टील, किल अँड डिस्ट्रॉय. पूण थिचोर काबार जाता. कितें म्हणटा फुडें? बट जीसस इज कम टू गिव अस लायफ अँड लायफ इन ऑल फुलनेस. जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक.
एवरलास्टिंग लायफ कोण घेवन येयला आमकां? जेजू क्रिस्त. आमी तेजेर सोत मानया. तेका लागून आमी ह्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. ह्या उतरान आमी टायम सारपाक जाय. ह्या उतरान आमी पवित्र आत्म्या बरोबर संबंद बांदपाक जाय. तेन्नाच आमकां पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. आमकां ह्या उतरांसून आमकां आवाज येता. हें उतर आमी चित दिवन आयकोपाक जाय. हें उतर आमी आमच्या नदरे मुखार दवरपाक जाय. आनी ह्या काळजाची आमी काळजी घेवपाक जाय. ह्या काळजान तर आमी भिरांत चिंतना दास्ती दवरता जाल्यार त्योच आमच्या तोंडांतसून भायर सोदतल्यो. ह्या काळजान आमी फकत धरूंक जाय देवाचें उतर. कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा सोत, हें देवाचें उतर जावन आसा जिवें, हें देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत. ते दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जंय खंय सैतान आमकां आजून पासून आमच्या मनान येता, आमच्या काळजानूय तो दुबाव घालूंक सोदता, पूण ज्या मेरेन ह्या काळजान आमच्या देवाचें उतर आहा तेजें कांयच चलना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता? हिंगोर पासून सजमला? कोणाक कितें विचारूंक जाय? आयसून एक तुमी निर्णय घेयात. हे उतर घेवन देवाच्या आसनेन तुमी आसतली म्हणून. कित्याक देवाच्या आसनेन आतां हें सेशन जावच्या पयलीं आमी सगळीं देवाच्या हाजीरपणान आसलीं न्हू. वी वर वर्शिपींग द लॉर्ड. आमच्यान घराय तेंच करूंक जाता. म्युजीक घालून आमकां देवाच्या आसनेन आसूंक जाता. वी कॅन वर्शीप द लॉर्ड with that music, with that hymns. Praise God. कित्याक सांगता अशें? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा Psalms 97:5, every mountain melts like wax in the presence of God. Every mountain, दर एक जे खडप आसा आमच्या जिवितान आमकां दिसता ते तुटचें ना, फुटचें ना, पूण जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान येता तेन्ना ते मोडोन तुटोन काबार जाता. ते एका मेणा भाशेन कोडोन काबार जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. 97:5 Psalms 97:5. प्रेज गॉड. आमी सगळीं उबी रावया. जेजूक पळोवया खुर्सार. जेजून ही अधिकार, ही पदवी वो पवित्र आत्मो आमकां धाडून दिला. ज्या मेरेन तो वचना आमकां पवित्र आत्मो येना. पूण आतां आमी आदल्या कोरारान ना. आदी पवित्र आत्मो येतालो, काम करतालो, वयतालो. पूण आतां वो पवित्र आत्मो 24/7 आमच्या भितर आसा. ही आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी जेजूक पळोवया. कसल्याय त्रासान कश्टान आमी हान आजून पासून आमी तितूनसून भायर सरोंक ना जाल्यार जेजूचेर आमी नदर मारया. ह्या उतराक पदवी आसा. सगळे कश्ट त्रासांसून आमकां सगळें बरेपण दिवपाक. हें उतर जावन आसा जिवें. हें उतर जावन आसा सोडसोडीत. हें उतर दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. खंय खंय सैतानान आजून पासून आमकां गुलामपणान दवरल्या. येदे वक्तार देव म्हणटा तुमचे बारादीक वजें म्हजेर दी. कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू मी बिकॉज आय केअर फॉर यू. जेजू आमकां केअर करता. तेका लागून तो म्हणटा सगळे तुमचे वजें म्हाका दियात. आमी तयार आसा काय ते आमचें वजें तेका दिवपाक? वो कसले तरी घराची परिस्थिती आहा, आमच्या घरान शांती ना, येदे वक्तार जेजूक तुमी तुमचे बारादीक वजें दियात. जेजू तयार आसा तें वजें आपल्याचेर घेवपाक. तो आमकां समाधान करता. तो आमकां लोव करता. जी वजें घेवन आमी सारकी चेपल्या ह्या बारा खाल आसली, जेजू आमकां दर एकल्याक नांवान उलो करता येद्या वक्तार. Cast all your cares unto me. Why? Because He is the one who cares for you. He is the one who cares for you and me. ताच्या बापायन आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. ताणें इतलो संवसाराचो मोग केलो. पूण वो मोग संवसार वळखता काय? वो मोग संवसारान चाकला काय? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence in this place, Lord. And when we are in your presence, Lord, every mountain melts like wax. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. फकत जेजूक पळय त्या वक्तार. तुमच्या कुडीन कसलीय दूख आसा जाल्यार जेजून ती दूख आपले कुडीचेर उबारून घेतल्या. आनी त्याच्या गाया उदेशी आमकां पेकोवणी फावो जाल्या. आर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, मोहिमा तुका बापा. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for touching each and every one. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this creative miracle taking place. Every mountain is melted like wax in your presence, Lord. Jesus is come to give us life and life in all fullness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit, for this time, for all this, for this entire retreat, for your presence, Lord. Thank you, Lord, for teaching us your word, Lord, helping us to receive, to accept this word, Lord. Thank you, Jesus, for every spiritual blessing you have blessed us with. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या देड्या खातीर, सगल्या बरेपणा खातीर. आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता बाबा ह्या आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर. आमी तुका आर्गां दीत आहात बापा. कितली आमी आर्गां दिली जाल्यार तितली उणीच ती बापा. पूण आमी तुका आर्गां दीत रावपाक जाय, दीत रावपाक जाय. सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर, तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगल्या बेसांवांनी, सगल्या आशिर्वादान तुवें आमकां भरलाय बापा. आमी सोत मानता जें कितें आमकां पळोवंक जाय पळय तें, आमकां कितें दिसती पडटा तितून न्हू. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, मोहिमा तुका बापा. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू, जीसस. हालेलुया.